देव बरो दीस दिवं. कविता आणि कवितेची तंत्रमंत्र या विषयांत कवितेक बरोवंक हजारांनी तंत्रां आहात. तुम्ही कितलीं तंत्रां वापरयात. सो हांव कितें वापरतां, हांव कशें बरयतां त्या विशयांत हांव उलयतां. पयलें आसा आमी एक संगत पळयता, आमी कितें पळयता थंयत हांव आमी प्रेरण दवरून एक कविता बरयत. आतां चिंतया, एक स्त्री या बायल मनीस घरा आयदनां धुते आसा आनी आयदनां धुताना त्या कंगणाचो कणा 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 आवाज येता. आमकां ते आयकते आसता, तो मस्त वेळ तो आवाज आसता कणा 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 कणा. पण केदळा ती रावयता, तिचे धुवन जाता, ती रावयता आनी एक कडेन वचून बसता आनी हब्बा म्हणजे एक सुस्कार सोडटा. सो ह्या पिंतूर पळोवन ह्या वेळार तुमी कितें बरयत? कांय कोणाक आयडिया येता की? मौन. मौन म्हणलें एक चिंता पायलें. हाच्या वयर हांवें बरयल्ली एक कविता अशी आसा. हांगा पळया, थंय ते डिस्टर्ब हें जाता रे, कणा 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 करून एक मौन येता. पुरासान तिकाय जाता, तशेंच ते आयकतेल्याकय जाता. ते कणा कणा सावंडी आसता आनी ते एकटी ते सावंड रावल्ल्या पळय निराळ जाता. सो कवितेचें नांव मौन. मौन म्हळ्यार आयदनां पुरा धुवन जाल्ल्या उपरांत तिच्या कंगणांनी सोडचो नीळ स्वास. कशें लागलें? मौन म्हळ्यार आयदनां पुरा धुवन जाल्ल्या उपरांत तिच्या कंगणांनी सोडचो नीळ स्वास. हें आमी पळयल्लें एका संगतींत हांवें बरोवचें. आतां एक कडेन पावसाक एक कडेन माती आमी येता रस्त्या देगेर, मस्त कडेन पावस येते आसता आनी माती वळोवन येता पावसाक. सो माती वळोवन येताना आमी पळयता ओके काली माती वळोवन गेली. पावसाक मातयेन आपोवन येलें अशें एक चिंता येता न्ही गे. पावसाक मातयेन आपोवन येलें म्हूण म्हाका एक चिंता आयलें. मुखलें चिंता कशें येयलें गे, पावसान मातयेक पुसलावन आपोवन येलें. पावसान मातयेक पुसलावन आपोवन येलें म्हणलें चिंता आयलें. आनी ह्या चिंतपान गळोवन गळोवन अकरे एका वेळ रचिल्ली कविता अशी आसा. कोणाकच पातये येनाये, कोणाकच पातये येनाये, परकी पावसान अप्राप्त मातयेक पुसलावन आपोवन वरचें पळयलां हांवें. कांय वा म्हूण बघता जाल्यार एक ताळयो बेटा. परकी पावसान अप्राप्त मातयेक पुसलावन आपोवन वरचें पळयलां हांवें. एक पिक्चर. आतां हेणें शंकरपुरा आनी लागशिल्लो गांव हांगासर कळे बांदतात न्ही गे. कळे बांदतात आनी तुमकां ते सदांय पळोवचें. ते केळंब्याक एक पिंजिल्ले केळंबे गोले आसता, ताचे वयर ते कळे गुंतून दवरतात. ताचे उपरांत ते बांदतात आनी ते बांदूंक दवरतना केळंब्यातावन इल्लें उदक येता. सो ह्या सगळ्या पिंतुरा वयर हांवें एक बरयल्ली कविता अशी आसा. पिंजिल्ल्या केळंब्या पानांक पळयोवन केळकुळां केल्ल्या कळ्यांनी त्याच पानार न्हिदोवन निमाणो स्वास सोडलो. पिंजिल्ल्या केळंब्या पानांक पळयोवन केळकुळां केल्ल्या कळ्यांनी त्याच पानार बसून निमाणो स्वास सोडलो. आनी मोडें बांदूंक दोर ओडटाना केळंब्यान दुकां गळयली. आनी मोडें बांदूंक दोर ओडटाना केळंब्यान दुकां गळयली. वय हें पुरो आमी पळयल्ले संगतींत हांवें प्रेरण जोडचें. नेक्स्ट स्लायड. पळयल्ले संगतींत हांवें आमी प्रेरण जोडचें जाल्यार आतां एक बरें चिंतप आसता. एक चिंतप, त्या चिंतपात हांवें कशें प्रेरण जोडचें म्हूण पळया. चिंतया आतां एक व्यक्ती आसा, खंयचें करूंक बी येता. थंय गेल्यार तें जायत कोण ना, हांगा गेल्यार हें जायत कोण ना म्हूण खंयचें कार्य आराम जाता पळय बेश्टवचेंत काम. तांकां धैर्य दिवचें जाल्यार कविता कितें बरयत?
एक कविता धैर्य दिवच्यात असलें. हांवें 5 वर्सां जागो भद्र असल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. हांवें 5 वर्सां जागो भद्र असल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसो ना आसो. हांवें 5 वर्सां जागो भद्र असल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसो या ना आसो. मात बल्लावा निगे जगाड आयला निगे म्हळ्यार कोणाक उलोवंक गत्त आसा पळय ताका लढाई करची गरज ना. थोडे अशे आसात की तांकां हर एका ती लढायत जायचे. थोडे अशे आसात की तांकां कशें तुवें लढायक देवल्यार सांबाळूंक गत्त आसा. ह्या चिंतपान कितें कविता बरयत काय आसा गे आयडिया? लढाई करतल्या विशयांत या सांबाळून चलतल्या विशयान कांय उतरां आसात की? म्हळ्यार वेळ ना तुमकां दिवंक हांव सांगता. कवितेचें नांव मोग आनी राग. मोग आनी राग. मोग रागाक गिळटा तशेंच राग मोगाक. मोग रागाक गिळटा तशेंच राग मोगाक. तुजें थंय खंयचें बळवंत आसा ताचेंच रजवट चलता. थँक्यू. तुजें थंय खंयचें बळवंत आसा ताचेंच रजवट चलता. झूज. आमी लढाई करन झुजाद्वारी कोणाक कांय फायदो आसा की? झुजांत जिखल्लो सलवालो आनी सलवाल्लो मेलो अशी एक सांगणी आहा न्ही गे. हें झूज आमी वायट म्हूण कशें व्यक्त करयत? झूज वायट म्हूण कशें व्यक्त करयत हाचे वयर एक कविता. झूज जाताना तूं उज्याच्या पक्षेनगी लांकडाच्या पक्षेनगी सांगून सोड पयलेंत. झूज जाताना तूं उज्याच्या पक्षेनगी लांकडाच्या पक्षेनगी म्हूण सांगून सोड पयलेंत. गोब्राच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. गोब्राच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. आवय असलें घर सर्ग म्हणटात न्ही. उडोलेक विलपीच्या अपुर्बायेचें पद मौरिसान सांगलें. वय आवयच्या विशयान ताणें बारीक बरें सांगलें. बांदतलो स्वर्णाची तोरणां सर्गीतावन भुंयतळाक आकाशाक. सुर्या तूं त्या दिसा बुडनाका. संद्रेमा तूं उदेवन येनाका. दीस तो लांब जावं बुडना जावं माय म्हजी उरतेली सदांच म्हाका. न्ही कितल्या अपुर्बायेन विलपीन आवय विशयान वर्णिलां. आतां आवय असलें घर सर्ग म्हणटात. आवय असलें घर सर्ग म्हणटात. तर ह्या सर्गा विशयांत आनी आवय विशयांत एक कविता. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपोवन व्हेलाय. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपोवन व्हेलाय. आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. पळया एक चिंताप कशें एक कविता रुपान बदलूचें म्हूण. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपोवन व्हेलाय आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. पळय जाल्यार चिंताप केल्ल्या परा ती कविता ग्रेस्त जाता. नेक्स्ट. हें पुरा चिंतपातावन आमी प्रेरण जोडचें. आतां कवितेंत अचाकी एक सोबीत आसा. आमी एक चिंताप जालें जाल्यार एक तुलन करची रीत. आमी हांगाची एक वस्तू आनी एक खंयी आसल्या वस्तूक तुलन करन बारी सोबीत कविता रचयत. हे तुलन करचें आपलें कवितेंत बारी सोबायेचें कंपॅरिजन म्हणटा. विच्छेदन डायवर्स. विच्छेदन जाल्यार कोणाक हायेस्ट लॉस जावचें? हायेस्ट डायवर्स जातना लॉस कोणाक? भुरग्यांक. तर असोच एक संगत आनी एक कडेन तोलीत एक संगत एक आमी तुलन करून एक कविता रचीचे.
कोणाची काय आसा गे आयडिया? डायवर्साक तुलांकन बरोवचें. पळय ल्हानशी एक कविता विच्छेदना वयर. दर्यातावन विच्छेदन मागल्ल्या तडीन, दर्यातावन विच्छेदन मागल्ल्या तडीन गांव बुडयलो. दर्यातावन विच्छेदन मागल्ल्या तडीन गांव बुडयलो. तड दर्याक सोडून येत जाल्यार काल जाता, सगळो गांव बुडटा. हे तुलान करचें, तुलांकन बरोवचें. हे एक कवितेची आयडिया. हे आमी बरें करून बरयत. ह्या तुलांकन बरयल्यार कविता बारी बऱ्यो जातात. आमचे आवक आसा, आवक मोकले कविता. आवक आमी एक ल्हान आसतना एक 60 या 80 वर्सां वाचल्यार आमकां पुरो म्हूण नासता. पूण केदाळ आमी त्या प्रायेक पावता आनिल्ले चड वाचाचे, आनिल्ले चड वाचाचे म्हूण आशय येता. सो हे विशय खंयच्याक तुलान करयत? कोणी कांय सांगतात की आवक या आमकां तशी आशय येवची. त्या प्रायेक पयलीं आमकां ल्हान आसतना इतलीं वर्सां पावल्यार पुरो म्हूण आसता. पूण थंय पावतना आमकां आणकी आशय जाता. ग्रेस्तकाय, करेक्ट. ग्रेस्तकाय आमी एक इतले पयशे जोडल्यार पुरो म्हूण आसता. पूण ते 1 करोड जाल्लेत आनी 1 करोड जायचे आनी 1 करोड. थंय एक तुमी ग्रेस्तकायक तुलांकन बरी उतरां घालून कविता बरयची. सो ताकाय तुलांकन बरयत. दुसरे काय आयडिया आसा की? ओके. अति आशा, करेक्ट. अति आशा वयरच बरो सांगचे ते कविता. या आवक विशयाचेर म्हजी कविता अशी आसा. आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी, आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी बरयल्लें आसतना इतल्यान पुरो म्हूण दिसता. एक ग्लास काय जाल्ल्या मागीर न्ही आनी एक ग्लासाची आशा जावची. आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी बरयल्लें आसतना इतल्यान पुरो म्हूण दिसता. आतां हे राजकीय फुडारी आसात न्ही, राजकीय फुडारी असतात ते व्हडले व्हडले मिनिस्टर जातात, व्हडले जातात. तांच्या फाटल्यान थोडे चमचा कले म्हणटात आमी, तांच्या फाटल्यान गोवन आसतात. हे मिनिस्टर कितले व्हडले जाल्यार त्या मिनिस्टराक मात मोल चड न्हू, ह्या फाटल्यान गुंवतेल्यांक मोल ना. हाका खंयच्या कंपेर करयत तुवें? हें पळय कंपॅरिजनार बरयल्ली कविता. ह्या एका वस्तंतीक आनी एक कडेन कंपेर करून बरोवचें. राजकीय, ओके. तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी जाल्यार तुज्या बाणशिऱ्याचें मोल चड जायना. तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी तरी तुज्या बाणशिऱ्याचें मोल चड जायना. पळय कंपॅरिजन. मोगार पडचें. आतां मोगार पडटना आमी गूण मात पळयता. अवगुण कोणी पळयता की अवगुण मागीर काजा जाल्यार मागीर मान पडचें. मोगार पडटना गूण मात पळयता. अशा वयर एक कविता कंपॅरिजन बरयल्ली कविता. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो दंपल्ल्यान आमकां मोग जालो. ते दोळो मोडच्याक आनी मोग ताका कंपेर केल्ले ते. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो मोडुल्ल्यान आमकां मोग जालो. हे पुरा कंपॅरिजन जाल्यार. आतां उतरां जावन आमी प्रेरण जोडयत. उतरां जावन कशें एक कविता आसा, चिंत्या एक कविता आसा, त्या कवितातून प्रेरण जोड आनी एक कविता बरयत. एक कन्नड कविता अशी आसा आर राजीव म्हणल्याची. ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನಾವಿಕನೇನು ಉಸುರಿದನೋ ಕಡಲಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿಂದು ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ದಡದಲ್ಲಿ. म्हळ्यार बुडोवन वेच्या नाविकान कितें सांगलें कोणना त्या दर्याच्या कानांत ल्हारां अजून तडीक तकली दाडयते आसात म्हूण. सो हातूं काल एक कितें सांगून आयिल्लें कोणना तें एक सेंटेन्स काणयो न्हू. हांवें बरयल्ली एक कविता अशी आसा.
संवसारांतल्या मनशा विशीं हांगा आमासे पुनवेक थोड्यांक चालू वता न्ही, आमासे पुनव्यांक थोडे चालू वता, ताचे वयर एक बरयल्ली कविता. संवसारांतल्या मनशा विशांत नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राच्या कानांत ते कितें सांगून आयल्यात कोण जाणा. संवसारांतल्या मनशा विशांत नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राच्या कानांत ते कितें सांगून आयल्यात कोण जाणा. हांगा थोड्यांक चालू वताना तो भायर येवंक तुबी येता. हांगा थोड्यांक चालू वताना तो भायर येवंक तुबी येता. पण आमासे पुनवेक चालू वचचें न्ही, हांगा हाका चालू वाल्ल्यान तो भायर येवंक येता. ती कविता जाता, ती दिश्ट आसाचे तशें बरयचे, गुणोवन बरयचे. हांगासर आमी जायते प्रेरण जोडचे विशयान सांगले, विविध रितीन प्रेरण आमी जोडयेत ते परत सांगले. आतां कवितेंत मस्त प्रकार आसात, तांचे पैकी एक उंचलो प्रकार आसा तो व्यक्त आनी अव्यक्त रितीचो. आनी हांवें मानसो तो प्रकार कसो की म्हळ्यार, तुमी आज ही कविता वाचली जाल्यार फाल्यां ती तुमच्या मतींत दवरल्यार ताका एक अर्थ कळटा, समजता. कवीन ते अर्थ सांगूंक ना, तुमी ते चिंतल्यार ताचो एक अर्थ तुमकां येता. पूण कवीन कितें बरयलां म्हण तुमकां समजना. 4 दिसां उपरांत तीच कविता परतून वाचल्यार आनी एक कविता आनी एकच अर्थ तुमकां दिसता. ही वडोलो लविगंजी मठाची कविता आसली तें, ती तशीच, ती अव्यक्त रितीची कविता ती. कित्याक तिणें बरयल्लें एक आटला आसा वयर, पूण आयकतलो एक दुसरेच अर्थ काणकाण घेता आनी एकलो आनी एक रितीन अर्थ काणकाण घेता. आनी असल्या कवितेक म्हणजे एक कवितेंत 1000 पेजी बरयत. असल्यो कविता भोव उंचल्यो जावन आसात. हातूंत कुडाकुडांची काणी आसा ती हांव वेळाच्या अभावान आतां सांगिना. बांय भितर म्हणून एक ल्हानशी कविता आसा ती सांगता. बांय भितर पळय, ही कविता चीत दिवन आयकया, तुमकां कितें समजता की पळया. बांय भितर म्हण केदाळ ह्यो कविता पयल्या वाचपाक अर्थ जायना, परत 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 वाचल्यार मात अर्थ जावच्यो, पयल्या वाचपाक अर्थ जायनात. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री, धांवोन येवचो कळसो, सांगी मेळ्ळेंत दोनी मायाक. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री, धांवोन येवचो कळसो, सांगी मेळ्ळेंत दोनी मायाक. तितलेच कविता, कितें समजलें? बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री, धांवोन येवचो कळसो, सांगी मेळ्ळेंत दोनी मायाक. सवळी दोगांय उदकांत पडली, उदकांत प्रतिबिंब दिसता. दोरी आनी कळसो, उदक ओडचें. कोणी काय आनी तृप्ती, सॅटिस्फॅक्शन. ओके, ही कविता हांवें एक स्त्री बांयचें उदक ओडना आसा म्हणजे ती दोनी हातांनी उदक ओडटा आनी ते कितें बिंबू देता पळय, त्या उदकांत बांय भितर कितें बिंबू देता तें वर्णिल्लें. सो केदाळ ही बांय हात बुडोवन उदक ओडटा, थंय बांय उदकांत भितर हात बुडोवन आपयल्ल्या बरी दिसता. आनी कळसो कसो वयर येता पळय, तो तसोच त्या बिंबांत लागीं आयिल्ल्या बरी दिसता. आनी केदाळ हिच्या हाता पावता, ते दोनी थंय तो मायाक जाता. हें पिक्चर, एक इमेज. इतलोच अर्थ गे. हांव बरयतना केदाळ 2 अर्थ 2 बरयता असल्या कवितेंत, ते दाळा मात ते 100 रितीन अर्थ करूंक जाता. असो गुंडायाचो अर्थ असो आसा. बांय भितर हात बुडोवन आपोवची स्त्री एक वेश्या म्हणजे ती. धांवोन येवचो कळसो, पयशांची तैली हाडून येवचो दादलो. आनी केन्ना ही सांगाता मेळटात, तांचो संबंद तो उरच्या तसलो न्हय, तो बळवोवच्या तसलो न्हय. हो हाचे गुंडायाचो अर्थ. आनी ही कविता पोर एक दीस हांवें अशीच सांगतना रॉनी क्रास्ताक सांगली, तो आज ना. काल ही कविता मात सांगली, अर्थ सांगो ना. तो म्हणालो ही रिणाची बांय, हांवें कितले रीण दिलां पळय ते पुरो गेल्लेले कर, ते म्हाका इश्ट येनात, पयशे येनात. सो हें ताका गमल्लें. इश्ट येनात, पयशे येनात, हें ताका गमल्लें. तशें अर्थ तुमी कविता कितल्योय अर्थ करून घेत, हाका अनलिमिटेड आसता अर्थ. अर्थ म्हळ्यार मिनींग मस्त आसता तसल्यांक. तेदना आमी सोग संद्राच्या कांद्यार, तेदना आमी सोग
संद्राच्या कांद्यार तोंडार पुनव. आता तोच संद्र आमच्या चौगाच्या कांद्यार काळजांत आमास. आणि एक अनसेड कविता आहे. तेदना आम्ही सोग संद्राच्या कांद्यार तोंडार पुनव. आता तोच चंद्र आमच्या चौगाच्या कांद्यार काळजांत आमास. कोणी काय सांगतात? बापय. चंद्र म्हळ्यार बापय. ओके, मागीर उरले अर्थ. ओके, ल्हान आसतना 4 भुरग्यांक बापय आपल्या कांद्यार खेळयता. ते दाळा भुरग्याच्या तोंडार संतोष. बापय सरतना 4 भुरगीं ओवयतात. तेन्ना काळजांत आमास. हे म्हळ्यार अर्धे अर्धे जाले. एक्चुअली व्यक्त आनी अव्यक्त अर्थ आसा. सो व्यक्त अर्थ काले म्हळ्यार वय एंत तुवें सांगलें करेक्ट. वय ते व्यक्त अर्थ जालो. 4 जाणां भुरग्यांक बापय आपल्या कांद्यार खेळयता. मागीर तो बापय सरल्या उपरांत ताचें मोडें 4 जाण भुरग्यांनी ओवचे पिंतूर. हे पिक्चरायज. वय हे व्यक्त अर्थ. आनी तो अव्यक्त अर्थ घाले गी म्हळ्यार हे 4 जाणां भुरग्यांक बापय संतोषान पोसता. ते दाळा तोंडार पुनव. बापय कांय ताका उणें करना भुरग्यांक. तेच 4 जाणां भुरग्यांनी बापयक पोसची सर्त येताना ते भुरगे त्याच तरेतीन पोसतात गी. ते दाळा काळजांत आमास. हे ह्या कवितेचो बुडायाचो अर्थ जावन. कवितेचें नांव आसा रोंपी. रोंपी. तेदना गायींदोळाक कीड म्हूण भियेल्ली रोंपी. तेदना गायींदोळाक कीड म्हूण भियेल्ली रोंपी आज आपल्या आंगार पेरमारेक केळोन आसा. तेदना गायींदोळाक कीड म्हूण भियेल्ली रोंपी आज आपल्या आंगार पेरमारेक केळोन आसा. आमी कविता बरयता. आमी इतल्या वडावळेक केदाळा पावचे म्हणून चिंतिनाकात. हांवें पयली बरयल्ली कविता सुमार म्हळ्यार हांवें 5वेंत आसतना बरयल्ली. नांव ताचें जेरी घालूंक गेलो गरी म्हणून. ते 4 लायनीच्यो कविता उदेव पत्रान फायज केल्ल्यान म्हाका एक वेदी मेळ्ळी आनी हांव कवी जावंक कारण जाल्लें. आनी हेंत कारण हांवें आज पोएटिका करूं. कित्याक आज एक कवींक एक पयलें कविता बरोवन ताणें संपादकाक धाडल्यार कोणी फायज करिनात. सडावत जावन करिनात. पूण पोएटिका तसल्यांक एक वेदी. कितल्योय हांगासर बरयत कोणीय कांय म्हणनात. हांगासर तुमकां एक बरोवंक एक वेदी. उपरांत तुमी वाडोवन येताना तुमी तांतली आमचे हांगासर आमचे मालगडे साहित्य आसात, लेखक आसात, कवी आसात, तांचे कडेन तितून तुमी पत्रांक धाडी जाय. ते दाळा तुमची वडावळ जाता. देव बरें करूं. हांगासर म्हजे सेशन बूक दिता.